आज आमी हांगा रेल्वेचो ओवरब्रिज जो हांगा जावपा आसा अंडरब्रिज ताच्या इन्स्पेक्शनाक आयिल्ले। हांगा तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार काम सुरवात जाल्या आनी गेल्या 1 वर्स आमी ह्या ब्रिज जावचो म्हणून आमी फाटल्यान लागिल्लो। आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आमकां ह्या वाठारांतल्या मनशां म्हणजे हांगा बेलाबाय उडुले मेस्तावाडो नाल्यार मांगरान धरा तुमी शांतीनगर ह्या सगळ्या भागांत एक प्रॉब्लेम आशिल्लो की खंय सपोज फाल्यां कितें ट्रेजेडी जाली जाल्यार हांगाच्यान हें पासार जायनाशिल्लें, फायर ब्रिगेड पासार जायनाशिल्ली। जेन्ना हाजो धाकटळ्याक उजो पेटिल्लो आमी पळयलां की कसो तांकां थंय त्रास जालो म्हणून। सो आमकां दिसतालें की सदांच हांगा एक बेगींतले बेगीन अंडरब्रिज जावचो आनी एक फायर ब्रिगेड पास जाता अशें जावचें म्हणून। आनी आज पळोवपाक गेल्यार खूब उमेद जाता, आज कामाक सुरवात जाल्या आनी म्हाका दिसता बाय ऑक्टोबर हो नवो ब्रिज हांगा उक्तावण जातलें। मे बी 1 म्हयनो 2 म्हयने फुडें वचत पूण बाय डिसेंबराचे पयलीं हांगा हो ब्रिज हांगा उबो जातलो। आनी फाल्यां कितेंय हांगा ट्रेजेडी जाली जाल्यार म्हाका दिसता बेगींतल्या बेगीन फायर ब्रिगेड वचपाक हांगा इजी हें पडटलें। आनी त्या खातीर हांव सगळे रेल्वे ऑफिशल्साचे हांव आभारी आसा। ऑनरेबल मिनिस्टर युनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णवजी ताणें पुढाकार घेवन आमकां रोखडेंच हो ब्रिज सँक्शन करून दिलें। आमचो ऑनरेबल CM ताणें इंट्रस्ट घेवन आपलें पत्र बरोवन त्या फॉलोअप करून हो आमकां ब्रिज आमकां मेळोवन दिलो। आनी आमी सदांच डेव्हलपमेंटाचेर भर धरिल्लो आसा आनी त्या खातीर आज वास्को भितर खुबशे प्रकल्प जायत आसा चालू आसा। आनी हे आतां पावस जातकूच रोखडेच सगळेच प्रकल्प इल्ले इल्ले करून स्टार्ट जातले। आनी म्हाका दिसता वास्कोकारांक जे एक अपेक्षा आमचे कडल्यान आशिल्ली ती पुराय करपा खातीर आमी थोडे तरी खंय तरी साध्य जातलें अशें म्हाका दिसता। हांव सगळ्यांचे आभारी आसा। हे जेन्ना ब्रिजाचें काम जातलें तेन्ना हो रोड वायडनींगूय जातलो, सो हो व्हडलो रोडूय जातलो आनी सुरळीतपणे ट्रॅफिक वतली। आयज पयलीं सुवातेर आयज अभिनंदन करता की आयज जे वास्कोचे आमदार दाजी साळकार आनी आमचे बरे मित्र अशे हे आयज जे प्रकल्पाक जे हात घालता तेजी तोखणाय करता तितली कमी। कारण सिटी एक हे करता तो कॉन्स्टिट्युएन्सी आपली बूस्ट करप आनी ताका नवीन आकार दिवप हे काम तेजें चालू आहा। जो आयज जो ब्रिज तो पयलीं ऑलरेडी एक ब्रिज आहा, तो सेकेंड दुसरें तेजें काम चालू आहा। पावस जातकूच म्हाका दिसता रोखडेंच काम सुरवात जातली, नेटान वेग धरतलो। सो हे जे डेव्हलपमेंट आहा पळय हे बेजीक डेव्हलपमेंट आसता, हेची काळाची गरज आसता लोकांक। ह्यो डेव्हलपमेंट ना जाल्यार काय ना, बाकी तुवें घरान येवन कोण झाडू मार आनी क्लीन काड, नळे काड, फातर काड, दॅट इज अ डिफरंट। पण लोक ते म्हणटा काय करना जाल्यार आमदाराचे खंय तरी हे जे बेजीक जे डेव्हलपमेंट आसता जशें की पावर, वॉटर सप्लाय आनी हे जे डेव्हलपमेंट जे लोकांक चारूय वटेन त्रास जाता पळय ते जे सॉल्व करता पळय तेच्यार काय डेव्हलपमेंट ना। सो दाजी बाबान प्रूव केला की एवरी फोर्टनायट एवरी समथींग इज डुईंग फॉर द पीपल ऑफ द वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी। सो हेची तोखणाय करपाची गरज आहा। चालू आहा रेल्वेचे जो अंडर ब्रिज जो येता गेल्या 2 म्हयने पयलीं आमी ओपनिंग केलें आनी आयज तेचे कास्टिंग वर्क 15 दीस सुरू जाल्ले। तेच्या आयज पळोवपा खातीर इन्स्पेक्शना खातीर आयज स्वता आमदार येयला कशें काम चालू आहा काय म्हणून। आनी बरी गजाल जो तुमी पळयलो जो अंडर ब्रिज आसलो तो 3 मिटर हायटीचो आसलो आनी जो आतां येणारो जो ब्रिज येता अंडर ब्रिज येता तो 4 मिटर आसता। कित्याक आमकां जेन्ना कितें प्रॉब्लम जाता ह्या भागान आमच्या वॉर्डान तेन्ना आमकां कितें आसूं एम्बुलन्स आसूं कितें आसूं जाल्यार आमकां पूर्ण घुंवोन येवंक पडटा। पूण आतां फुडें इन फ्युचर अशें जावपा ना, कित्याक 4 मिटराची हायटीन तुका फायर ब्रिगेडूय येवंक शकता। कित्याक फायर ब्रिगेडीची हायट आसता 3.7 आनी हो जो आतां येवपाचो आहा तो 4 मिटराचो। हो खरोच आमच्या वास्कोकारां खातीर आमच्या वॉर्डा खातीरूय बरो आनी सगळे जितले मांगोली रावता नाजाल्यार आनी खंयच्या भागांत रावता तेन्ना एअरपोर्टा वयल्यान येता तेन्ना व्हडल्यो जेन्ना गाडयो येता ते हांगासून पास जायना, खंय नाल्यार खंय लागता। पूण तें खंय तरी बंद जावचें। हांव खरेंच देव बरें म्हणटा, असले कोणी स्वप्नान पण चिंतूंक नासले बाबा हो ब्रिज परत जातलो म्हणून। आमी चिंतलें बाबा हे अशेंच उरतलें म्हणून, पूण खरेंच वालोर दिवपाचो आमदाराक तेणी तें करून दाखयलें आनी तेचेर फॉलोअप केलें। खंयचीय गोश्टी जर आपूण तर धैर्य धरलो जर आपूण करतलोच म्हणून जाल्यार खंयचीय गोश्ट जावची ना। तुमी आतां आमकां 4-5 दीस जाले खंयच्या भागान पळयता आमी, नाल्यार गार्डन करता नाल्यार फिश मार्केट पळयता नाजाल्यार बायणाचें गार्डन धर नाल्यार आमचे पावर हावस धर, म्हणल्यार खुबशे प्रकल्प ह्या तुमकां 3 वर्सांनी पळोवंक मेळटले।